देव दिता आनी देवचार नाडटा अशी म्हण आसा. तशी किदेंशी वास्कोच्या पारंपरीक विक्रेत्यांची गत जाल्या. नवे मार्केट पुराय जावन वर्स जालें तरी पारंपारीक भाजी फळां विक्रेते वत आनी पावस झेलीत भायर उक्ताडार बसल्यात. हक्काच्यो सुवातो आसूनय भिकाऱ्यावरी आमची गत जाल्या विक्रेत्यो बायल्यो सांगतात. वास्कोच्या पोरण्या मार्केटात लायट वाऱ्याची सुविधा नाशिल्ल्यान थंय बसचे बदला सामान दवरून विक्रेते भायर बसपाक लागिल्ले. भितर उदकय गळटालें. त्या वेळा वयलो नगरसेवक दाजी साळकारान 14व्या वित्त आयोगाचो निधी वापरून हे मार्केट सगळ्या सुविधांनी सुसज्ज अशें करून दिलें. वर्स जावन गेलें तरी त्या विक्रेत्यांक ते वापरपाक मात दिलें ना. 4 दिसांनी तुमकां सुवात दिता म्हणून सांगून वर्स जालें तरी भायर बसचें पडिल्ल्यान पालिकेन फटयल्ल्याची विक्रेत्यांची भावना जाल्या. आयकात विक्रेत्यांचे उतफर्के. चोरून वयलो आमी आतां रीण पडले आमकां कोण हारी कोत्ता. तुमी आतां आमकां दित म्हूण फटयले सारकी करपाक आमी थिंग भितर येपार दवरलो. दुसरी तुमी धुयता म्हणलें आनी आमकां भायर काडलें आनी समजी चाय केली काम रावून दिली. आमी विचारपाक गेली तुमी कितें कोत्ताय काय म्हूण. आमी कोत्तले आजून पासून आतां वरोस जायत आमी भीक मागताय. एक भिकऱ्या भाशेन आमी भीक मागून रस्त्यार बसलो खंय भिकार बसले ते भाशेन पूण आमची तुमकां कोणाक पण गेलें ना. इतली वर्सां आमी सामान दवरलें तें मार्केट हिंग आमी भोंवन देखो रावली भितर देखो आमी भोणकोणी भाशेन रावन हें केलें पूण आजून पासून तुमी उदकी करना रस्त्यार भोंवता लोक. आनी आमी एक रस्त्यार फुटपाराचे सगळे लोक ते भायलो वेपार घेवन वयता आनी आमी येताय वयताय बायसां वयताय रित्या हातीन गारो वयताय. कोण चुकोन येयलें जाल्यार 1 किलो गेले जाल्यार आमी गारयता दिसपाटी रावता आमगे फोन. आतां तेंच्यांनी कितें सांगलें म्हाका आमी रिपेरींग करता मागीर तुमकां दिता आमकां दिता म्हणटा तशी आमी खूश जालो. आमी त्या चिखलात रावलो आयज धुतत तर आमी उदकांत पडलो सुद्दां तरी आमी आसो भितूर कितें आमकां जाया न्हू म्हणून. मागीर तेंच्यांनी कितें सांगलां आमकां बिलां पास जावंक खंय 4 दिसां साठी तुमी हाल काडा 4 दिसांनी तुमकां चाई परत दिता आमी. आतां 7 महिने जाले तरी म्हाका त्या 1 दिवस तेंच्यांनी चाई दिवं ना. परत तेंच्यांनी काय विचारूंकय ना बाबा तुमची काय कितें गैरसोय आसा. लोकांनी जावन तांकां सांगलां बघ ती बिचारी जाणटी मनीस येदा उदीक वता तिचे पाठीर बसता तुमी कितें तरी तिची इन्क्वायरी ना आमी दितलो तांकां बसता आश्वासन कितें दितात कशें ते तुमी गेट उक्ती करा. आमी आसतना गेट उक्ती करून दाखया मी जाया मतर आमचो आमी भायर बसताय भायर बसले न्हू भायर बसले म्हणटे आमकां भितर गायल्यार सगळे फ्रूट आहाय ते सगळे रस्त्यार बसताय लोक आटे येपार घेवन वयताय आनी आमकां तो भितर गायले आनी आमी बसले आनी हो सगळे लोक रस्त्यार बसतात ते कितें आमकां आमची सगळे लुकसाण आमी वरोस 1.5 वरोस जालें आमगे सगळे येपार आमगे लुकसाण जावन वर सगळे वयलो आनी आमकां कांय म्हणून आमकां कितें आमकां तुमी दित म्हूण विस्वासान आमी भायर रावले न्ही आनी ओपन करता म्हूण आमकां चाय देगे थोड्या दिसान करता म्हूण आमी भितर गायले ते आनी भायर काडली आनी आमची खबरूच ना आमी वचून येयली पसूनच मागीर कितें म्हूण जालें आमकां खबरूच ना तेंची खबरूच करूं ना. तुमी आमकां कितें सांगूंक सोदता आतां आमचें मार्केट कंप्लीट जालां. तुमी आमकां बरें हातूंत तुमी करपाचें आनी आमी भितर तर बसली आमकां तुमी भितर वयचयले जाल्यार भायर आहा ती सगळ्यांक तुमी काडपाचें आनी सगळ्यांक भितर हाडपाचें ना जाल्यार खंय एक मार्केट करून आमचें जमो तुमी करपाचो. दाजी साळकारान फुडाकार घेवन 14व्या वित्त आयोगाचो पयसो वापरून पोरणे मार्केट सजयलें. सगळ्यो सुविधा मेळोवन दिल्यो पूण विक्रेत्यांक अजून भितर बसपाक दिलें ना. नेमकें कितें जालां ताचेर उजवाड घालता गोविंद मांद्रेकार. तुका खबर आसतलें एक वास्को म्हणटा ते आमचे बरेचशे वास्को आमकां सदांच म्हणटा वास्को आमी फाटीं उरला आमी वास्को फाटीं उरला म्हणत जाल्यार आमचो आमदार खंय तरी फाटीं उरला. तुमी पळयात की मुरगांवान पळया मिलिंद नायक जो आसा अर्बन डेव्हलपमेंट 2 फावटी जिखून येयलो थंय कितलें काम सुंदर जाल्लें आसा. तशेंच तुमी दाबोली चला की सगळे बरें जाल्लें आसा. एलिना साल्दाना ती बरें काम करता आनी हांव जेन्ना वेंडेसा कडेन गेलो बाबा म्हणून आसलो तूं BJPचो मरे म्हणून आसलो तुमगेलो आमदार कोण काल्लू सालमेता. हांवें म्हटलें आंटी हांव विचारता ना म्हणून आसलें हांगा म्हणून आसलो सगळें तुवें मार्केट पळयलां आनी मार्केट अशें आसलें की डंप यार्ड जाल्लें 10 वर्सां जाले डंप यार्ड जाल्लें. ह्यो दाजी सारकर जो आसा तो ह्या वॉर्डाचो कावन्सिलर आसलो. हांवें दाजीक विचारलें दाजी बाबा कितें जालां बाबा कित्याक जायना. दाजी म्हणाले विकी म्हणाला आपूण ही फायल प्रोसेस केला आनी आपले 2020 आपले सगळे रेडी जाल्ले आसा आनी
जे जाणटे लोक आसा ते जाणटे लोक अक्षरशः रडोन सांगता बाबा म्हणटा जेन्ना आमकां म्युन्सिपाल्टीन सांगलें की आमी हे रिनिवेशन करता म्हणून काम अक्षरशः तेंच्यांनी सामान भायर काडलें. तुमकां खबर आसा 2 वर्सां जाले कोवीड सिस्टम. कोविडान लोक इतले भिकारी जाल्ले आसा लोकां कडल्यान खावपाक पयशे ना. बसीन येतले जाल्यार लोकांक पयशे ना. ती जाणटी एकली आसा ती 8 सारका तिका हांवें म्हटलें बाबा बाय कितें जालें मावशे कितें जालें म्हाका म्हणटा विकी पळय कितें तरी जाता जालें पळय. हांवें म्हटलें आजूच हांव आज वयता आनी एप्लिकेशन करता. एप्लिकेशन पयलें काडलें डेप्युटी कलेक्टराक दिलें, दुसरें काडलें म्युन्सिपाल्टीक दिलें, तिसरें काडलें अर्बन डेव्हलपमेंटाक दिलें. आनी सांगपाची गजाल म्हणत जाल्यार हांगा इलेक्शन जालें कॅन्डिडेट जिखले ते दाजी सारकाराचे बाल जिखले आनी ती एक महिला आसा. आनी हांव एकूच सांगूंक सोदता ह्या महिलाक की ह्या महिलांचो कितें प्रॉब्लम आसा तो सॉल्व कर आनी दिवाळी पयलीं तांकां एक म्युन्सिपाल्टीचे सीओक सांगून चावी दिवपाक लाय. आनी आता शमी साळकार हो वॉर्ड सांबाळटा. तिका गोवा 365 ह्या संबंधात विचारलें, तिणें कितें जाप दिली पळयात. आसतलें तेजें मार्केट आसा मेन म्हणजे मेन मार्केटानूच जे ओल्ड फीश मार्केट आसा ताची परिस्थिती अत्यंत बिकट अशी आशिल्ली. म्हणजे तो गुदांव असो जाल्लो. लोक थंय सगळे डंपींग करताले. तांचीय चूक ना. त्या मार्केटाक एक्चुली वेंटिलेशन बी कांय नाशिल्ल्या कारणान लायट नाशिल्ल्या कारणान ते सगळे लोक रस्त्यार आयले आनी तो जागो ते सगळे आपले सामान दवरपाक आनी आपले सगळे ते गचणी करून थंय गुदांव असो जाल्लो. ती ग्रॅज्युअली दाजी कावन्सिलर आसतना दाजी लास्ट टायम तेन्ना 14 फायनान्स कमिशनाच्या थ्रू तांणी 20 लाख रुपया खर्च करून ते मार्केट एकदम चकचकीत केलें. फूल टायल्स नवे, तांकां प्लॅटफॉर्म्स, वेवस्थीत लायटींग, वेंटिलेशन हें सगळें करून एक बऱ्या पैकी तांणी मार्केट रेडी केलें. ते कित्याक ते लोकांक इतलो त्रास जाला फाटल्या पावसानूय इतलो पावस जाला गोंयांत ते बाबडी भायर बसतात. आनी आमची एकूच रिक्वेस्ट आशिल्ली की ते सगळे वेंडर्स जे आसा जे ट्रेडिशनल वेंडर्स आसा आमचे सगळे तांकां वेवस्थीत तांचो जागो त्या मार्केटान दिवचो. गेले 1 वर्स हें मार्केट आतां जावन कंप्लीट जावन बंद दवरलां. कित्याक दवरलां म्हाका कळना. कित्याक हांव कावन्सिलर जायत सावन म्हणजे आतां फर्स्ट मिटिंगेच्यान हांव सांगता CP आनी CO की आमी ह्या मार्केटाचे कितें तरी तुमी पॉयंट घालात म्हणून मार्केटान. खरें चेअरपर्सनूय आमचो आतां बरो आसा आनी चीफ ऑफिसरूय सामको एफिशियंट आसा. पूण कित्याक अडखळटा तें म्हाका अजून कळना. कित्याक म्हाका आतां दिसता काळाची गरज आसा की तो जो लेन आसा थंय जे लोक भायर बसता तांकां वेवस्थीत रित्यान रिहॅबिलिटेट तांच्या हक्काच्या जाग्यार तांकां बसोवपाची गरज आसा. म्हाका अजून दिसता की तांणी बेगीन हाजेर एक्शन घेवची आनी हेजे तुमी लेटर आसा म्हणटा ताजे तरी कितें तरी इफेक्ट जाल्यार पुरो बेगीन जाल्यार पुरो म्हणून. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले.